आज 100 टनाचो प्लांट आमी हांगा घालता आणि 4 तालुका काणकोण, सांगे, धारबंदरा आणि केपें हे 4 तालुकाचे गार्बेज आमी हांगा ट्रीट करतले. की मायकल बाबाचो थंय प्रॉब्लेम आसा की थंय सगळे खोटे 25 गाडयो येता दिसाक ते हांव कुडचडे हाडपाक दिवचो ना. आमी ते पंचायत ते म्युनिसिपालिटी आसा त्यांनी स्वता थंय आपणाची गार्बेज काढून थंय दवरपाची हाडपाचें काम आमी करतले. तांकां हांगा हाडपाची गरज ना, आमी हाडटले. लोकांक त्रास जायना पूण हो वाठार बरो वाठार जावचो आणि हांगा ही घाण जी आसली आमचीच न्ही, आमच्या सरावंडिंगाच्या वाठाराची घाणूय हांगा निवड जातली. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट जो हिंगा काकोरा येता इज वन ऑफ इट्स काइंड. द टेक्नॉलॉजी इज फ्रॉम जर्मनी. बट ड्राय वेस्ट जे हिंगासर येतले जे प्लास्टिक आसूं, तुमचे कपडे आसूं, आदले बॅगा आसूं, मोचे आसूं, सॉक्स आसूं, बेल्ट आसूं आनी कसले आसूं, दॅट विल बी ऑल बेल्ड आउट. म्हणजे थिंगा बेल तयार जातले आनी ट्रकांनी भरून आमी गोंया भायर व्हरतले ते म्हणजे सिमेंट फॅक्टरीन फॉर इन्सनरेशन. दीस एरियाज ऑफ साऊथ गोवा गेट्स वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स. म्हणजे एक 2 प्लांट हो एक व्हडलो खंय तरी एक सोंसड्यार धाकटो जातलो आनी एक आनी खंयच्या सोदेर जातलो. हितून साऊथ गोवा कंप्लीट जातले. एकमेव मनीस मनोहर पर्रीकर ज्याका गोंयांतल्या सामान्यांतल्या सामान्य जनतेचे पडलेले आणि म्हणूनच तर त्यांनी अशा पद्धतीच्यो वेगवेगळ्यो योजना ज्यो आसात तयार जाल्यो आणि म्हाका खूब खोस भोगता मुख्यमंत्री म्हणून ह्यो सगळ्यो योजना फुडें व्हरता आसतना ह्या सगळ्या लोकांक म्हणजे ताचो फायदो मेळोवन दिवपा खातीर हांव म्हाज्या सयत म्हाजे सगळे मंत्री जे आसा हे सदोदीत कार्यरत आसा. पण आयज तांचें स्वप्न पुराय जाता आसतना बाब निलेश काब्राल आणि तुमच्या सगळ्या काकोडकारांक तुम्ही सगळ्यांनी एक उलो मारला आणि तुमकां सगळ्यांक सांगला की तुम्ही एक गोंय स्वच्छ दवरपा खातीर जो ड्रीम प्रोजेक्ट जो हांगासर येता बाबा आमचे मंत्री निलेश काब्राल हांच्यांनी म्हटलां आणि सगळ्या लोकांची तशीच डिमांड आसा की हाका जे आसा हे मनोहर भाईंचें नांव दिवचें. पण मनोहर भाईंचें नांव दिता आसतना ह्या प्रोजेक्टा खातीर मनोहर्स ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर द गार्बेज मॅनेजमेंट हे ह्या प्रोजेक्टाचें नांव आसतलें आणि खऱ्या रित्यान स्वप्न साकार जे आसा भाईचें करपा खातीर आमी सगळे जाण वावरुया. इतकोच तुमच्या कडेन उलो मारता.